हांवें तोमासा माडे वकात मार सांगलें. ह्या तोमासा मानकाले केलां म्हाका कळना. सगळे संवसारा वकात मारून गेला जायजे. सगळो वाडो गणेता काले मारलांगी म्हाका गोत्तू ना. हांवें माडाच्या मुळांक पुरा मार सांगलें आनी खंय मारलां. हांगा खंय गेल्यार म्हाका वकात गणेता. अळे वकात मारना नांगे म्हज्या पप्पायची पानांय बावल्यांत. पुरा उलपाल्ल्या बरी जालां. म्हजी इतली सोबीत झाडां पुरा हळेच बुराक पडल्यांत. कितले व्हड दंपळे ताका पळया. काले केलां पणसाच्या रुखाकी मारलां गे. कोले पुरा पळया जाल्यात हळडुवे. अशें जाल्यार कशें ताच्या कडेन कशें वकात मारूं सांगचें म्हाका कळना. हो कामाक येता गी आनी कितें करूंक येता गी. ह्या तोमासा माड्या आनी उलोवच्या बरी ना बा. तो उलयल्यार एक उलयल्यार 10 म्हाका पाटी दिता. ताच्या कडेन हांवें कितें उलोवचें म्हाका कळना. ओ एलिजा खंय गो बाई सारलां. बारी पोरमाळताय गो. ह्या नमण्यार एक सेंट मारलां गे. म्हाका पुरो गोत्त आसा. ताणें म्हणी दिवना न्ही तुका. नांव सांगाजे गे. तो गोत्ता न्ही तुका कोण घेवन. हांवें तुका पुरो पळयलां गो काद्री पार्कांत ओट्टोक बसून आसल्यात. तूं म्हाका कांय गोत्तू ना म्हूण चिंती नाकाय. तूं थंय काद्री पार्का कडेन डिंकी आसा थंय च्या पिवंक आयिल्लें आमी पळयलां जायतें. आमी थंयचें त्यात डिंकी घेवचें च्या पिवंक. ह्या नमण्यार मारल्यार कशें गो बरें जाता तुका. म्हाका ह्या तोमासा मारल्या वखदा चित्त गाणं आयकूंक जायनासतना हांव भितर बसना भायर रावना तशें जालां. आनी तुज्या सेंटाची गण आसा न्ही गे देवा म्हज्या सांगून फायदो ना. म्हाका तें पुरो जायना गो. म्हाका मस्त एलर्जी आसा. देखून हें सेंट वकात तें पुरो म्हाका जायना. तें बरें न्हय चड आंगाक पुरो मारना काय तोंड दिता सांगून. बरें बोवा बरें जालां सांगता हांव मम्मी कडेन. तूं हांव वगेत आसा म्हूण चिंती नाकाय. आनी सांगना जाल्यार जायना गो ही गजाल. तशी जावन एका चेड्याचेंत कावंक पळयनाकांत. जावचें जाल्यार वेगी जाया गो. हें पुरा काल्याक लज भोंगची बेश्टेंत करतात गी. हो आलीस बाय काले माडांक ईट घालना साय गे. तें ईट घालच्यार न्ही ना गे मीठ घाल्यार कितलें बरें गोत्ता गे. पोर आमचे माडाचे बोंडे आसात न्ही गे काडयल्ले हांवें. कितलें बरें उदक गोत्ता गे. मीठ जावन तितलें बरें जालां. देखून माडांक पुरा ईट घालूंक वचनाका आलीस बाये. माडांक मीठ घाल. ईट घाल्यार कांय प्रयोजन ना. ईट घालतेत तुजीं मोडलां आसात न्ही गे तीं सगळीं किडेरी जातात. आनी नारळ आसात न्ही गे ते सायड पुरो कीड लागल्या भशेन जातात. देखून तूं माडाक मीठ घाल. मीठ घाल्यार ना गे कशें जाता गोत्ता गे. आमच्या लिल्लीबाये सादारण दिसता न्ही गे ती रुंद जावन. बोंडेय तुजे तशेंच दिसतात. आनी वचून सांगा नाका हांवें लिल्लीबायेक सांगलां म्हणून. मागीर ती म्हाका हांगा धांवन येती सारूंक तुवें कितें सांगलां गे म्हणून. बरें मीठ घाल जायतें. हें पुरो घालूंक वचनाका. अळे गो तेज्या तुजें नात कितें गो रातीक न्हिदना. ताच्या आवाजा म्हाका न्हीद ना गो. पयलें तांगा किरी म्हाका. त्या भुरग्याच्यान तुनी म्हाका न्हीद पडना गो. ताका दिश्ट काड गो. दिश्ट काडूंक पळय रान्नीक उजो पेट्टा न्ही गे त्या दाळा एक लोंकाड घाल रान्नीक. तें तांबडें जाता. ताच्या उपरांत ना गे एक कुडको पुडकी गोत्ता न्ही गो तुका. पुडकी घाल गो. तांतूं रुपणें दिसता गो. त्या दाळा कोणें तुज्या भुरग्याक दिश्ट घाल्या गे म्हूण कळटा. मागीर इल्ली मीठ मिरसांग उडय. ती पुडकी काडून जाल्यार उपरांत रुपणें दिसता न्ही गे. ताच्या उपरांत तें रुपणें भायर दवर. तुका कळटा न्ही कोणा बरी दिसता गे म्हणून. त्या दाळा तें चिंत तूं कोण गी म्हणून. ताच्या उपरांत ना गे इल्लेशें मीठ मिरसांग 3 हिराचे कुडके आनी इल्लें सासांव पुरा घालन ना गो भुरग्याच्या माथ्याक
अशें अशें कर गो कर न्ही नांगे त्या इंगल्या कित्त घालू तितले बरें फुटता गो पटा करन मागीर दिश्ट आसल्यार नागे मिरसांगेचो परमळ्या ना जायती तें एक उडास दवर दिश्ट आसल्यार मात्र दिश्ट ना जाल्यार बरी मिरसांग परमळ्योन नागे तुका रावोंक गुत्त जायना वय गो तेज्या तशेंच करचें गो हांवें बरें म्हज्या भुरग्यांक नात्रांक बरें तशें न्ही पसरलें भुरगीं रडटे तर राती उठोन नागे उजो घालचो रान्नीक उजो घालचो बरें जिंगले घालचे गो लांकूड दवरचें आमकां कारमाराचे बरें लांकूड आसा न्ही गो कारमाराचे आनी चापकाचे बरें ते दवरचे बरें जिंगले जातात ताचे उपरांत नागे हांवें मीठ मिरसांग मागीर नागे भुरगीं आराम न्हिदतात मागीर न्हिदताना इल्लें नागे इल्लेशें अगम्यात आनी बरें दी जायते कांय तांतू कांय ना गो अगम्यात पियेल्ल्यान कांय ना आनी काले कर गुत्ता गे ते आल्तारीर हाचे पुरा इमाजी पुरा आसतात न्ही गो धाकटे इमाजी आतां आमी जेजू बाळकाची गी आनी आमच्या मुरयेची गी आनी नाजाल्यार धाकटो कुरीस आसता न्ही तो सगळो भुरग्याच्या आंगाक पुरो पूस कुरीस बसल्यार पावता गोत्ताय जेजू नागे तितलो राखण व्हरता राखण सांगल्यार आनी वांजेलांतली 4 उतरां सांग गो तुजें सकाळीं बसताय पळयता तुका काल करताय घेवन त्या मोबायलार काल्या सांग गो कली धारावाही पळोवची कालेंच तुका आणखी या प्रेयर कली धारावाही गो आणखी लक्ष्मी मुग्धो नागे तुजे कालें गो धारावाही पळोवची बरें करून तो वांजेल कन्यान वास गो कितलीं किर्तन आसा तातूंत कितलें बरें आसा तें आयकताना पुरो तकली तकली आल्यार कली पिडा आल्यार समज जाता तुज्या अंतरून तें भुरगें रडटा मागीर कालें गोत्ताय मागीर तुज्या दुवे कडेन सांगल्यार नागे मागीर ताका राग येता ताका कामां वचोंक न्ही गो तूं घरांत आसाय न्ही तुका कळना न्ही बरें करून कर गो पुरा दिश्ट बरें काड भुरग्याची दिश्ट बरें काडून जावन नागे मागीर बरो करून वांजेलो तुवें वांजेलो आसतना कितलो तेंप जालो कोणा आत्तां विचारल्यार एक येवचें ना तुका गोत्ताय गे म्हज्या कडेन विचार गो हांव सांगता म्हाका कली उतरां विचार त्या वांजेलांतली हांव सांगता गोत्ताय गे तुज्या बरी हांव हें घाल मोबायल घालून बसना म्हज्या कडेन आसा वांजेलो पयलीं कर गो वचोन हांगा म्हाका रातीक म्हणी न्हीद पडना जाल्यार पळयता हांव कार्मेन बाय तुका एक गजाल गोत्ता गे तें अनस्ताल वयर सोडून पडलां गे न्ही गे कालें न्हिसणीक वयर सोडलें गे कालें काडूंक सोडून पडून मार जावन आतां आस्पत्रेंत आसा वय ताका पळोवंक कोण ना भुरग्यांचें तुका गोत्ता न्ही भुरगीं पुरा परगांवांत आसात आतां कालें करचें आतां म्हज्या कडेन सांगलें हांगा कोणी जण येना म्हाका तुका गोत्ता न्ही म्हाका कालें म्हाका गायरांक तो नाडूंक गायरांचें पळोवंक आसा नात्रांचें पळोवंक भुरग्यांचें पळोवंक सकाळीं उठोन येतात एक करनात इशिलें तिशिलें कांय करनात हांवें तें करीजें ताचे कडेन तें गायरांचें करीजें तिका आतां म्हाका पळोवन येजें पळोवन येवन म्हाका रावोंक आनी जावचें ना हांगा घर सोडून हांवें कशें रावचें म्हज्या कडेन कोणी जण आसल्यार सांगलां 1000 रुपया दिता गे तशें तुज्या कडेन कोणी जण मणी आसात गे मेळात गे जण आसल्यार सांग जाय ती पाप पळय गे परगांवांत भुरगीं ही हांगा एकली आतां कोणाची गत सोडून जावचें अशें न्ही गे शेजारच्यांनी राखाचें सांगचें न्ही जावन शेजारची बरीं जाल्यार ना गे आमी बरीं आसल्यार शेजारची बरीं आसतात आमच्या कडेन ती शेजारच्या कडेन बरीं ना न्ही गे शेजारच्या कडेन बरें करून उलयना ती सांगतात न्ही गे तें सुशिला सांगता रंजी पातेर पातेरुजेर म्हण तशें म्हाका तें बरें जायना आमी शेजारच्या कडेन बरें आसाचे केदाळे त्या दाळ शेजारची आमच्या कडेन बरीं आसतात आतां पळय आतां म्हाका बरें जाता गे घडये घडये फोन करता हांवें काल करचें म्हाका आतां राती भितर सांजे भितर सांगून सोड गो एक पटी जण कोणी आसल्यार जायते 1000 दितात गे अळे रे पिटारा त्या पेट्यांक ना नाही गे रे तूं काल किरंट जाल्या काल उलयताय रे त्या धनराजाडे सांगून ताणें म्हज्या पेट्यांक बरो वकात दिला रे टॉमीक आनी पुरा एक किरंट ना तितलो बरें तितलो परमळाचें वकात रे तें तो धनराज नागे वकात दिता तें घाल पेट्यांक आनी कितले बरें परमळ येता गो म्हजे पेटे कितले बरें परमळ अशें गणायल्यार म्हाका न्हिदोन येवचें ना रे तें तोमा सामान वकात मारून तूं म्हजी गण वसोन आणकी आनी त्या एलिजाच्या सेंटान ती गण वसोन आनी अशें केल्यार कशें आबा